तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हे रस्त्या रुंदीकरणाचें काम आयच्यान सुरू जाता। हे काम बरोबर सारकें अनमोड जी गेट आसा, जी बॉर्डर आसा, बॉर्डरी कडल्यान रामनगर हे टोटल काम जे आसा हे आयच्यान सुरू जालां आनी हे जवळ जवळ सगळे रुंदीकरणाचें काम 6 म्हयन्यान सगळें हें कंप्लीट जातलें। पण तात्पुरते अनमोड गेट बॉर्डर ते रामनगर पर्यंत 3 म्हयन्यान काम कंप्लीट जावन 3 म्हयन्यान ह्यो गाडयो रामनगर पर्यंत सोडटले। आतां ज्यो गाडयो येतल्यो, ज्यो बेळगांवच्यान येतल्यो त्यो रामनगरच्यान येवपाक बंद जाल्यार त्यो वाया कारवारच्यान तश्यो येतल्यो आनी गोंयच्यान ज्यो गाडयो बेळगांव जावं ह्या वाठारांत येतल्यो तांकां चोर्ला मार्गे वयचें पडटलें।